रिन्युएबल एनर्जी धोरणाचो आराखडो तयार केला. हो आराखडो बेगीनूच केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. रिन्युएबल एनर्जीचो आराखडो तयार करपी गोंय पयलें राज्य आसा. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयाक परबी भेटयल्या. देखून 2030 मेरेन गोंय व्हडा प्रमाणात रिन्युएबल एनर्जीचे रुपांतर करतले अशें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. ओके. आणि रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी थारायता आसतना आमी एप्रूव केल्या आणि रिन्युएबल एनर्जी आमी आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले आमची पॉलिसी डिसायड करपा खातीर. रिन्युएबल एनर्जीन सोलार एनर्जी येतली, हायड्रो एनर्जी येतली, ताज्या उपरांत आमी खंयसर रिन्युएबल एनर्जी कशा पद्दतीन हाजो एक प्लॅन, डिस्क्रिप्टीव प्लॅन जो आसा पयली हो तयार केला आणि तो प्लॅन आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एप्रूव घेतल्या उपरांत रिन्युएबल एनर्जी आमची लॉन्च करतले आणि तीच ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमी पयलें राज्य आसा अशा पद्दतीन आपलो रिन्युएबल एनर्जीचो प्लॅन तयार करपी आणि त्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी काल गोंय सरकारचे रिन्युएबल एनर्जी प्लॅन तयार केल्या बद्दल अभिनंदन केलं. हांव खूब म्हणजे अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटीव आमी जेन्ना घेता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सुरळीत प्रोत्साहन दिता त्या खातीर नवीन काम करपा खातीर आनीक उर्बा येता. अशाच पद्दतीन वेगवेगळ्या क्षेत्रात आमी सातत्यान काम रिजन एक्चुली आमी म्हटलां की 2030 पर्यंत मेजर रिन्युएबल एनर्जी जी आसा पळय आमी कन्वर्ट करतले. वेगवेगळे PPs जे आहा आमचे पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट वी वील शिफ्ट टू द रिन्युएबल एनर्जी